नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार समेस्तांक शिवजयंतीची उर्बी बरीत परबी भेटयत हांव दिप्ती काकोडकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या खबरो मारूच आवाज कोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो पुतळे उबारपा बरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचारूय आपणायात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें गोंयकारांक आवाहन दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विक्री आड आंदोलन करीत आदले नगरसेवक बशिल्ले उपोशणाक मात पुलिसांनी तांकां घेतलो ताब्यात मायनिंग ब्लॉका खाला निश्चित केल्ली जनसुनावणी करची रद्द अडवलपालच्या थळाव्यांची ग्रामसभेत मागणी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या विशयावेल्यान तापली वेळसावची ग्रामसभा दुपेटीकरणाचो विषय सुटावो करपाक पंचायती कडेन ना अधिकार सांगता काँग्रेसीचो फुडारी ऑर्वेल डोराडो धारगळच्या प्रस्तावित उड्डाण पुलाचे काम सरकारान करचे सुरू थळाव्या लोकांची मागणी आणि मळा पणजेच्या मारुती देवस्थानाचो 93वा जात्रोत्सव मारुतीरायांचे दर्शन घेवपाक भक्तांची गर्दी आता खबरो विस्तारान फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळे उभारून कांयच जावपाचें ना महाराजांचे विचार दरेकान आपल्या आचरणात हाडप खूब गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें तशेंच आयचे पिळगे मदीं देशप्रेमाची भावना जागोवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां शिवजयंती निमतान फर्मागुडीर आयोजीत केल्ले कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले स्वदेश स्वभाषा स्वधर्म यासाठी सातत्याने काम करणारे आपले राजे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज आठवावे त्यांचे रूप आठवावा प्रताप अशा पद्धतीने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सातत्याने आठवतोय आणि त्यांचं मुद्दामून त्यांची आठवण करावी म्हणून तर आपण शिवजयंती शिवराज्य अभिषेक हे दिवस सातत्याने आपण मनवतोय आणि मला खूप अभिमान आहे की माझ्या कार्यकाळामध्ये फक्त शिवजयंतीच नाही तर शिवराज्य अभिषेक सुद्धा गोव्यामध्ये ऑफिशियल पातळीवरती साजरा केला जातोय याचा मला सार्थ अभिमान आहे गोव्यामध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळ्या गावागावामध्ये सगळ्या तालुक्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्टॅच्यू आहेत पुतळे आहेत त्या ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने म्हणजे त्या ठिकाणचे स्थानिक राजकारणी असेल किंवा आमच्या स्थानिक लोक असेल स्थानिक मुलं असेल खूप मोठ्या उत्साहाने शिवजयंती आणि शिवराज्य अभिषेक साजरा करतात मला वाटतं मागील 5 वर्षामध्ये ह्या पूर्ण राज्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे अजूनही पुतळे लोक घालायला लागलेत खूप चांगली गोष्ट आहे पण त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आचरणात आणणे खूप गरजेचं आहे आपण म्हणतोय की फक्त पुतळा घालून चालणार नाहीये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे खऱ्या अर्थाने विचार आपल्या मनामध्ये आपण रुजवले आणि आपल्या कृतीमधून जर ते आपण दाखवले तरच आपण खरे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भक्त आहोत खऱ्या अर्थाने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांची पूजन करतो असं मी म्हणेन दिवचलच्या नवीन मार्केट संकुलात सोरो विकपाक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड आदले नगरसेवक भगवान हरमलकार एका दिसाच्या उपासाक बशिल्ले पोरण्या बस स्टँडा वयल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या कडेन तांणी आंदोलनाक सुरवात केल्ली मात ह्या सुवातेर पुलिसांनी येवन तांकां ताब्यात घेतलो आनी पुलीस स्टेशनार व्हेला छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक दिल्ली परवानगी फाटी घेवची अशी हेर शिव मोगीन सयत भगवान हरमलकार हांची मागणी आसा तशी मागणी करपी निवेदनूय फाटले 19 जानेवारीक शिव मोगिनी पालिकेक दिल्ले छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याक हार घालून भगवान हरमलकार हे उपासाकूय बशिल्ले मात ह्या सुवातेर पुलिसांनी येवन तांकां ताब्यात घेतले आणि पुलीस स्टेशनात व्हेला जय श्रीराम छत्रपती महाराज की जय ह्या डिचोली भूमीन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पांय लागलेले आसता तशेंच ताणें हांगा वास्तव्य केल्लें आसा आनी ही भूमी पावन जाल्ली आसा आनी आमचो हेजो अभिमान आसा ह्या डिचोली पालिकेंत एक संकूल आसा ह्या संकुलाक छत्रपती शिवाजी महाराज संकुलाचें नांव जोडलें आसा आनी त्या ठरावान तेंच्यांनी
ठराव असो मांडलेलो की ह्या जेन्ना त्या थोर पुरुषाचें नांव दवरता तेन्ना आमी हांगासर मद्य विक्री आनी असले इनलिगल एक्टिविटी आमी करचे ना. तरी पूण ह्या लोकांनी हांगासर सोरो विकपाचें लायसन दिल्लें आसा. त्या खातीर आमची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन हे बार जे आसा बंद करपाचें, हेजें लायसन कॅन्सल करपाचें ना म्हणून हांव हांगा उपोशण बसलें आसा. ना जाल्यार हांव मान्य पंतप्रधान हांकां हांव प्रयत्न तेंचे कडेन दाद मागतलो. म्हणजे आता उपोशणाक बसल्या उपरांत जर सरकारान कितें जर कारवाय केली ना जाल्यार तुजी फुडली भुमिका कितें आसतली? हांवें सांगल्या प्रमाणे फुडली भुमिका तुमकां कळटलो. तशेंच हांव बेगींतल्या बेगीन मान्य पंतप्रधान भारताचे तांकां कळयतलो. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अडवलपाल मायनिंग ब्लॉका खाला निश्चित केल्ली जनसुनावणी रद्द करची अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीचे ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी केली. मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EIA म्हळ्यार पर्यावरण आघात मूल्यांकन रिपोर्ट खोटो आनी गांवाक काबार करपी आसा असो दावोय लोकांनी करून ह्या अहवालाक विरोध केला. आणि आमच्या एका नॉलेज ना प्रोफेसराक त्यातले लोक त्यांच्या रिलाय करता म्हणून त्यांच्या कडल्यान त्यांच्यानी स्टडी करून घेवपाची. सरपंच गजानन पालकर यांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. ग्रामसभेक लोकांनी गर्दी केल्ली. 60 परस चड लोक ग्रामसभेक हाजीर आशिल्ले. ग्रामसभेत मायनिंग विशय बरोच तापलो. मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EIA रिपोर्ट चुकीचो आसा असो दावो करून लोकांनी ह्या वेळार बोवाळ घालो. जी फोमेंटो कंपनीन आपणाक लीज हांगासर चलोवपाक परमिशन मागलेली आनी NOC मागलेली. ती NOC आमच्या मेजॉरिटी लोकांनी डिनाय केल्ली आसा ह्या लेवलाचेर की ह्या ग्राउंडाचेर की EIA रिपोर्ट जो तेंच्यांनी सबमीट केलो तो सगळो फॉल्स आनी फ्रॉडुलंट रिपोर्ट तेंच्यांनी दिलो. कारण तांकां जो टर्म्स ऑफ रेफरन्सान जो तांकां गावलो टर्म्स ऑफ रेफरन्स इन मंथ ऑफ नोव्हेंबर 23 ते तेंच्यांनी रिपोर्टूच पयलीं मार्च टू मे केलो. हो थंयसर ते सारको प्रूफ मेळटा. नेक्स्ट थिंग अशें आसा आतां की आमचे बरेचशे नागरिकांक आमच्या ग्रामस्थांक ह्या कंपनीनी फॉल्स केशींनी 2008 अडकयल्ले आसा आनी तांकां अजून पर्यंत भरना. तेंची सतावणूक जी चालू आसा ती तांकां ताबडतोब भायर काडचे केशींतले आनी मुक्त करचे. त्या नंतर जे आमच्या गांवांतल्यो ज्यो नदी जे नाले आसात जे सिल्टान भरल्या आमचे फार्मींग लँड जे सिल्ट भरला ते सगळे तेंच्यांनी साफ करून दिवचे. कारण रिपोर्ट आसा हायकोर्टाचो तो सगळे भरलेले आसा म्हणून आनी WRDचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे तेंचे सगळे साफ करपाचे. नेक्स्ट थिंग आमकां जे पळय लोकांच्यो जमनी जे लोकांची घरां आमचे जे वर्शीप प्लेस देवळां आनी पेडां आमची हितून घातल्या लिजान घातलेली आहा ती तेंच्यांनी भायर काडची आनी रिपोर्ट तयार करचो. तो पर्यंत आमी जे ग्रामस्थ आहात ते हे एका NOC दिवपाक कशेंच राजी जावचे ना. आनी जी 15 मार्च 2023 बिचोली हांगासर जी जनसुनावणी घेवपाची हे सरकारान हे केल्या मायनिंग डिपार्टमेंट गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ती ताबडतोब कॅन्सल करपाची आनी नवो फ्रेश EIA रिपोर्ट हे कंपनीन तयार करचो जो आमचे गोंयचेच लोक आनी आमचे जे लोकल ऑथॉरिटी आसतल्यो तेंच्यांनी तयार करचो आनी टेबल करचो. तेन्नाच आमी हेजेर विचार करतले अशें आमी सगळ्या मेजॉरिटी लोकांनी आनी ग्रामस्थांनी ठरयल्लें आसा. ही येदे व्हडले 50 वर्सांची लीज म्हणटकच म्हाका दिसता ह्या गांवांत चडशे लोक उरचे ना. लायफय लोकांचे कमी जातले. डस्ट पॉल्युशन हांगा सद्या जे त्या मायनीच्या एरियेन जो झोरो पयलीं आसलो तो कंपनीन डिस्ट्रॉय केलो आनी ताका लागून हो नालो जो आसा ज्या नाल्याचेर 9 बंधारे बांदून शेतकरी शेती करताले ते सगळे आज व्हाळ सुकलेले आसा. तो झोरोच ना जाला. तेन्ना अशें जावचें न्हू. ते आणखी घरां वयतली खंय हो एक मोठो प्रश्न आसा. ह्या लिजानीत जी घरां आसात देवळां आसा पाण्याचो प्रवाह आसा ती पयलीं भायर काडची. ती भायर काडटली खंय आनी वयतले खंय हो पयलो प्रश्न आसा. आणखी जागाच ना नाही ती सोडून तुम्ही हे करचे असे म्हणणे. ती सोडटले पण ती सोडटले कशें थंयसरच तेंचे जे पांय आसा ते वयर उरले आनी ती खण जी आसता तुमच्या आता मायनी बद्दल तुमचे डिसिजन कितें आहा लोकांचे? आमच्या मायनीच्या बद्दल म्हणजे खरें ती मायन खरें म्हणजे सुरू जावपच काय फरक पडना. तुमकां नाकाच. आमकां मायन आसता काय उपयोग ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
रेल्वे रुळाचे दुपटीकरणाच्या विशयावेल्यान वेळसावची ग्रामसभा बरीच तापली. रेल्वे रुळाचे दुपटीकरण हो केंद्र आणि राज्य सरकाराचो मुद्दा आशिल्ल्यान हो विशय सुटावो करपाक पंचायती कडेन अधिकार ना, देखून ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतले जाल्यार सगळे राजकीय पक्ष तशेंच थळाव्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो अशें काँग्रेसीचो फुडारी ऑरवेल डोराडा हांचें म्हणणें. एक मेजर इश्यू आसलो तो म्हणतो आमचो ऑन द इस्टर्न सायड, ऑन द वेस्टर्न सायड लोकां आतां रेल्वे बंद करताय, गेट बंद कोताय आनी 15-20 मिनटां केन्ना अर्दर देखून लोक थिंगा दोनी वाटेन लागून वता. कित्याक ती हिंगा बिर्ला पावत थिंग तेच्या पयलें ती रेल्वे हिंगा बंद करून दवरता. आनी आतां हें विथ द इन्क्रीज ट्रॅफिक इन द रेल ऑन द रेल रोड हें लोकां हें कंटिन्युअस म्हळ्यार इफ यू एक्युमुलेटीव दवरल्यार आमी बेश्टें रफ कॅल्क्युलेशन केलां उणें 6 ते 7 वरां ही गेट इन 24 वरां ही गेट बंद उरतली. हे आतां 6 ते 7 वरां ही गेट बंद उरप म्हणल्यार तूं ते लोकां परिस्थिती कितें जाल्या, कितें जातली. खंय कोणाक वेस्टर्न सायडाक तेकाय न्हू इस्टर्न सायडाकूय हाय म्हूण, कित्याक वेस्टर्न सायडाक इस्कॉल आहा एक थिंगा आमचो दर्या आमची बरी वेलसांव वर्ल्ड फेमस बीच आहा. लोक येशी आर पार कितें कोयता लोकांची जायती आनी थिंगा सोबत थिंगा भरपूर लोक रावता. इट्स अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. आतां डिवेलपमेंट कोण डिवेलपमेंट म्हणटाय तें डिवेलपमेंट न्हू, रेल्वे म्हणटा तें डिवेलपमेंट न्हू. जायते आमचे गांवाचे भाव आहाय ते म्हणटाय डिवेलपमेंट म्हूण. हे आमची पिसफूल एरिया आसली ती आज एश कोन्न गेलां. आनी एक ट्रॅक हाडटा, ही सद्या एक ट्रॅक आसून आमकां कितले त्रास जाता. दुसरो ट्रॅक येतरी मागीर कितलें जातलें तें कोणें चिंतलां. कोण म्हणटाय फ्लायओवर घालया म्हूण. फ्लायओवर घालप म्हणल्यार कितें टॅक्निकली इज द पंचायत सावंड टू कंडक्ट द टेक्निकल दीस फिजिबिलिटी ऑफ दीस प्रोजेक्ट. बेश्टें ग्राम सभा येयली आनी फ्लायओवर घाल म्हणलें. पंचायत इज नॉट अ टेक्निकल बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अंडरस्टँड. आमचे हिंग लोक आहा सुसेगाद, थोडोचो 10-15 लोक फॅमिली एफेक्टेड आहा ते बोवाळ कोता म्हळ्यार हेरां दुसऱ्या लागना. हें सगळ्यांनी एकठांय येवपा न्हू टू फायंड अ सोल्युशन. हांव कितें म्हणटा सगळ्यांनी एकठांय या. वील कम ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म. It is not about going to export or XYZ organization which is leading the movement. No, this movement was done specifically and for the people of Goa, not only for Velsav. We are all over the place. So what I'm saying, what I'm appealing to all the political parties, even come on board. Let us have a discussion. Let us put a proper this on the table. Let us speak to the railways. Right points ahlo regarding development. And we have तेंगे सजेशन्स घेयलाय आनी we'll work towards it. तेंगे सजेशन्स कितें आहाय वॉट एवर वी कॅन डू ऑन आर सायड वी विल डू. डबल ट्रॅकिंग रिगार्डिंग द रोडा लागून मातशें आसलोलें. देर इज एक रस्तो आहा प्रपोज केलोलो लॉंग बॅक. सो हांवें लोकां थिंगा रेजिडंट्सां सांगिलां तुमी NOC हाडे बाकराली आनी आमी ती मागीर हें करया म्हूण. नाजाल्यार बाकार ही NOC दिनाय. सो हांवें सांगिलां नाल्यार अक्वायर करपाक घालया पयलें एंड मेक अ रोड डॅट सायड. तेका आनी हुंयच्यान जाय जाल्यार हांव नोको तेम सजेशन म्हाका दिवपा जाय ते सायडीन हुंयच्यान करूं जाता जायना तें. सो कांय तेशें कोन्न म्हाका येयलो ना अशें ऑल सजेशन. बट द वे ते कोण थिंक कोताय न्हू ते सायडीन करपा जाय बी म्हणून. इट इज अ वॉटरवे आनी वॉटरवेंतल्यान उदक मान्सून तेश तरी उदक गेलें उदक बंद केलें जाल्यार इट वील फ्लड. Water comes from the main road to that gutterway. So think they block केल जाल्यार we'll have a problem. So even if we don't have a हें कितें म्हणटाय तें करूं जात जाल्यार we should visit there, do a site inspection and decide. जात जाल्यार करपा जाता, जायना जाल्यार जायना. We have to find out whether it can be done. खारगळे 2 खांवां कडेन प्रस्तावित उड्डाणपुलाचें काम सरकारान बेगोबेग करचें. ह्या वाठारांत दिसान दीस अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. तिठो आशिल्ल्यान अपघाताच्या प्रमाणात सेगीत वाड जायत चल्ल्या. ताका लागून सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. उड्डाणपुलाच्या कामाक कळाव करीत जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या निवासस्थानाचेर धडक मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी लेगीत ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली. आम्ही सगळे मेळून काहीतरी करूया. अरे तेका काळजी आहा फ्लायओवर काम जर तो येतलो हयसर. म्हाका मी तुमकां सरळ सांगता हे कमिटी हेचेर रावो नाका. सगळे आमी एक रावोन काम करूया. आज जाता जाल्यार मरे बाकीचे करतले रे आमी कितें करूया. तेंचेर दिला अशें म्हणटले हे नाका
तरी कळकळ हा जाल्यार सगळ्यांनी मेळून काम करूया. मातसो धाकटो आसलो त्याच्यापेक्षा आता तेंच्यानी तो दिल्लीक प्लॅन धाडलेलो आसा तो सुक्या कोंडाचो आसा पळय तसो प्लॅन दिल्लीक धाडलेलो आसा तो सँक्शन फक्त जावपाक जायो. तर PWD ऑफिसराक फाटी कन्फर्म केले बाबा कशें कितें आपल्याला तर तेणे कितें सांगलें जर गव्हर्नमेंटान जर सँक्शन केलो जाल्यार मार्चच्या पयलींच जावंक शकता नाजाल्यार फुडल्या वर्सा पडटलो. हे तुमी करून घेवपाचें. सो आतां आमी कितें करुया सगळे एक जावया आनी तुम्ही पळया कशें कितें फुडें डिसिजन जाता ते सीएमाक मेळपाचें दोगूय आमदारांक घेवन आमी सीएमाक मेळया आनी आमी सांगया बाबा जो सँक्शनाक आहा तो मार्चच्या पयलीं आमकां सँक्शन करून दी. लोकसभे इलेक्शन जावच्या पयलीं सँक्शन करून दी इतली मागणी करपाची. सगळे पेडण्याचे मांडण्याचे लोक एक जाल्ले तशें आमी सगळ्यांनी आतां जावंक जाय आनी आमी सीएमाच्या घरा वचून तेच्या भायर वचून आंदोलन करूंक जाय. 1000 2000 4000 जितके लोक जमा जाता तितके इवन बार्देशांतल्या कोलवाच्या सुद्दां लोकांक हांगासर येवपाक पडटा कामाक लागून तांकां सुद्दां ह्या फ्लायओव्हराची गरज आसा. सो तेणी सुद्दां आमकां सपोर्ट करूंक जाय. त्या एमएलए सुद्दां आमकां सपोर्ट करूंक जाय अशें आमकां दिसता. सो आमी सगळ्यांनी आतां एक जावन सीएमाच्या बंगल्यार भायर वचून आंदोलन करपाचें तरच हो प्रश्न सॉल्व जातलो. नाल्यार हांगा जाहीर सभा आनी आमी हांगासर डिस्कशन करून काय जावपाचें ना अशी म्हाजी तुमकां सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती आसा. पणजे म्हळ्यार हांगच्या मारुती देवस्थानाची जात्रा आयतारच्यान सुरू जाल्या. अंदू हो 93वो जात्रोत्सव. ह्या वेळार भाविकांनी व्हडा आंकड्यान हाजेरी लावन मारुती देवाचें दर्शन घेतलें. आता ही जात्रा आमची 93 इयर्स सेलिब्रेशन ऑफ जात्रा 93 वर्साची जात्रोत्सव आमी सेलिब्रेशन करता. जात्रेचं सेलिब्रेशन आमचें अशें आसता की जात्रेचें सेलिब्रेशन आमचें अशें आसता की आमी जात्रे दिसा आमची पालखी प्रोसेसींग म्हणजे आमी हांगा स्वता मारुतीच्या देवळांतल्यान सांजची आमी 6 नंतर पालखी काडटा आनी ती विठोबाच्या देवळान वता. विठोबाच्या देवळान वचून थंय विठोबाचें सगळें मान पद्मान सगळें करून देवळांतल्यान आमी विठोबाच्या देवळांतल्यान 7 पालखी भायर काडटा. थंयच्यान पालखी काडल्या नंतर ती विठोबाच्या देवूळ टू आपल्या पिपल्स हायस्कूल इस्कादे कडेन नंतर मानसवाडा म्हणजे चर्च आमचें कॉपेल आसा न्ही त्या कॉपेला कडल्यान रावंड मारून कंप्लीट ती देवळान येता. ती देवळान पालखी पावता म्हणजे श्रावणी सकाळची 5:45 जाता. हो आमचो मेन जात्रेचो उत्सव. आमकां दिसलें की आमचो मारुती आख्खे गोंयानूच अशें आनी आख्खे इंडियेक लोक देवळाक पळयता आमच्या आनी एप्रिशिएट करतात आज इतलें बरें देवूळ काय म्हणून. आमकां दिसलें कितें की करुया सगळे एकठांय जाले आमचे वाड्यावयले लोक आसा आमचे आख्खे गोंयचे लोक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन ताका हातभार लावपाक जाय. गोंय महाराष्ट्र शिमेवयल्या पुलीस चौकीक आतां नवो साज मेळटलो. सुमार 44 लाख रुपया खर्च करून पुलीस आउटपोस्ट इमारतीचें नूतनीकरण करपाचो प्रस्ताव आसा. आयतारा जाल्ल्या सुवाळ्यात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो शुभारंभ जालो. आमचे बेगींतल्या बेगीन सुरू जाल्या बद्दल हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे अभिनंदन करता. खरेंच तांचे आभार मानता. तुमकां जर खबर आसतली जाल्यार पयलेच असेंब्ली जेन्ना जाल्ली जुलयात तेन्ना हांव ह्या आउटपोस्टाचो विशय असेंब्लीन घातलेलो आनी हांव ह्या आउटपोस्ट अशें आसा म्हटल्यार हांगा जरी आमचे पुलीस भाव जे रात दीस काम करता तांचे जर तुमी भितर वचून आतांय पळय शकता काम सुरू जावंक ना. फ्लोरींग गेल्लें आसा, वॉशरूम प्रॉपरली ना. हांगा जो इंचार्ज आसता ह्या पुलीस स्टेशनाचो ताका बसपाक कॅबिन ना. आनी हो जो विशय कसो आसा दोडा मार्गा वयल्यान जी पयली एंट्री म्हणटात ती हांगा जाता ती. आनी जर आमचे एका स्टेटीचे एक बॉर्डर जर आउटपोस्ट इतले जर खराब असले जाल्यार तेतून कितें जाता एक इमेज आसता आमच्या गोंयची. आमी कितें म्हणटात गोंय आज आमी टुरिजम फक्त सी सायड टुरिजम म्हणटा आज आमी इंटरलँड टुरिजम म्हणटा जाल्यार इमेज आसता ती खराब जावंक शकता. आनी ह्या हेचे म्हणजे आमच्या पुलीस भावांक बरी फॅसिलिटी जावपाक आमची गोंयची इमेज वाडपाक हो विशय हांवें मांडलेलो. आनी विशय जाल्या नंतर मागीर थोड्याच टायमान तेन्ना डीजीन आमकां हांगा विजीट केली. डीजी आनी आमचो तेन्ना PI आमी विजीट केली आनी ते सगळो प्रोसिजर करून हांव आमचे जे आर्किटेक्ट आमचे सगळे जे डिपार्टमेंट आसा PWD आनी गव्हर्मेंट आर्किटेक्ट हांकां सगळ्यांचें अभिनंदन कित्याक आमी त्या दिसाच्यान जी फायल फॉलो केला तुमकां लोकांक इतलेंच सांगपाक कितें एक जर फायल जर क्लियर करून हाडटलो 1.5 ते 2 वर्सां लागता. मदीं खुबशे प्रॉब्लेम आशिल्ले, बजेट हेड नाशिल्लो, अप्रुवल नाशिल्लो अशें खुबशें जाता. पण हे सगळे पर्सनली फॉलो करून आज हे आमी फावंडेशन करता. ते सरकार पक्षान असल्या कारणान आमच्या बिचोले मतदारसंघात कितकीशीच कामां जाल्लीं आसा आनी हे सगळे श्रेय जे आहा ते आमचे मुख्यमंत्री आनी बाकीच्या सगळ्या मंत्रीगणांक वयता. चड सांग बरें दिसता की आयच्या ह्या भुमिपुजनाक खूब वर्साची ही मागणी आसली आनी ही मागणी आमचे माननीय आमदार यांच्या सहकार्यान
आणि सरकाराच्या सहकार्यान पूर्ण केल्याबद्दल तुमकां परत एकदा दोतोर तुमकां मनानसून देव बरें करूं म्हणटा आणि अशीच तुमच्या हातून आमच्या बिचोले मतदारसंघाचो असोच विकास जावचो आणि सहकार्य सरकाराचे तुमकां लाभल्या कारणान परत एकदा सगळ्यांक तुमकांय बी देव बरें करूं म्हणटा आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. फेब्रुवारीच्या मध्यारूच म्हादयची उदकाची पातळी सामकी पडल्या. गजाल हुस्केची दर वर्सा म्हादयची उदकाची पातळी कमी कमी जायत आसा. तज्ञ म्हणटात बेशुमार वृक्षतोड, म्हादयचे पात्रांत बेकायदेशीर रेंव काडप आणि कर्नाटकाच्या कळसा प्रकल्पाक लागून खंय उदकाची पातळी पडटा. फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच म्हादय न्हंयच्या उदकाची पातळी देंविल्ल्यान लोकांक हुस्को जाला. इतले बेगीन म्हादय न्हंयची उदकाची पातळी देंवपाक लागिल्ल्यान सत्तरीत फुडाराक उदकाचे व्हड संकश्ट येवपाची शक्यताय आसा. म्हादय अभयारण्यांत व्हडा प्रमाणात जावपी जंगल तोड आनी म्हादयच्या पात्रांत म्हळ्यार उस्तें ते गांजे सत्तरी मेरेन व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालू आसा. तशेंच कणकुंबी वाठारांतल्या कळसा नाल्याचेर काम करपाक म्हादयचें उदक व्हेल्ल्यानूय म्हादयच्या उदकाची पातळी पडल्या अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारांनी म्हणलें. जे पाणी कमी झाला म्हादयचे त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या पाव शतका सावन कर्नाटकान मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड झाली. आता ती जंगल तोड रोखशी म्हणून आम्ही प्रयत्न केले आणि शेवटी केंद्र सरकारान ती दखल घेऊन त्या परिसरान पाहणी करून शेवटी थंय ती बंदी जी आसा ती लागू केली आणि त्याच्या उपरांत मागीर भीमगड अभयारण्याची निर्मिती झाली. परंतु ते त्या वेळार जे जंगल तोडलेले न्हू त्याचे दुष्परिणाम असे झाले की त्या परिसरान जे पाणी धारण करण्याची क्षमता जी आसा ती कमी झाली आणि गेल्या 10 वर्सां सावन सत्तरीन आमकां अशें चित्र दिसून येयले की ज्या परिसरांतल्यान म्हादय व्हांवता त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी जंगल तोड करून बागायती पिकांची लागवड करपाचे सत्र चालू केलेले आसा. आणि या बागायती पिकापैकी काजूची लागवड जी आसा ही डोंगर माथ्याचेर जाल्लेली आसा. आता जेन्ना पावस पडटा मान्सूनचो तो पावस डोंगर माथ्यार जेन्ना पडटा तेन्ना जे नैसर्गिक आच्छादन आसा ते नैसर्गिक जेका आमी नॅचरल ट्री कवर म्हणटा, हे नॅचरल ट्री कवर जे आसा हे स्पॉन्ज कशें जशी छत्री आमच्या हातीन असता आणि ती छत्री पावसाचो मारो झेलता त्याच पद्धतीन हे जे वृक्ष आच्छादन आसा ते छत्री म्हणून त्या डोंगराचेर काम करता आणि त्याका लागून कशें आसा की पावसाचे पाणी जे आसा हे पाणी जेन्ना डायरेक्ट पडटा तेन्ना ते त्या परिसरांतलो गाळ हाडटा आणि तो गाळ हाडून मोठ्या प्रमाणात तो सकयल्या भागान येता आणि ते सकयल्या भागान येऊन मागीर नवीन बेटां जी आसा आयलंड जी आसा जुई जी आसा ती तयार जाता. तर हे नैसर्गिक वृक्ष आच्छादन आसा हे कमी जावपाचे परिणाम जो आसा हो खूप धोकादायक आसा आणि त्या संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी जर आराखडो तयार करून हे जे नदीचे जलसंचय क्षेत्र आसा ते जर वाचोवपाचे काम करूंक ना जाल्यार त्याचे फुडें खूप धोकादायक असे परिणाम आमकां दिसताले. आणि सत्तरी वाठारान जे सध्या चाललेले आसा चित्र ते खरे म्हणजे जंगल खाते आसा काय ना तोच प्रश्न पडटा. कारण त्या खात्याच्या मार्फत त्या अधिकाऱ्यांनी जे काम करपाक जाय आसले जंगलाची राखण करपाक जाय आसली त्या संदर्भात त्यांच्या कडल्यान तशी कामां जायना आणि ज्या भागान सरकारी मालकीचे जंगल आसा अभयारण्य आसा त्या क्षेत्रांत सुद्धा जंगल तोड जी आसा ही आजच्या घडीक चालू आसा आणि वन खाते आसा त्याच्या कडेन डोळेझाक करता आणि ह्या सगळ्या गजालीक लागून नदीची पाणी धारण करपाची क्षमता आसा ती कमी जायत आसा आणि नदीच्या दोन्ही काठाचेर जर आम्ही उस्ते ते गांजे पर्यंत जर पळयले जाल्यार बेकायदेशीररित्या रेंव काडपाचे प्रकरण जे आसा हे चालू आसा. आम्ही म्हणना की एखाद्या लोकान आपल्या स्थानिक व्यक्तीन आपल्या घरा खातीर जर रेंव वापरली जाल्यार ती काय मोठी घटना नसता पण काही लोक जे आसा हे व्यावसायिक तत्वाचे रेंव काडटा आणि ते रेंव बेकायदेशीररित्या विकपाचे काम जे आसा ते सुरू आसा आणि हे सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा आणि त्याचेर देखरेख करणारी नियंत्रण करणारी यंत्रणा जी आसा ही काय पावलां उचली ना आणि तेकाय लागून नदीचे अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल जायत आसा. तिसरे कारण कशें आसा न्हू की कणकुंबी हांगासर जी कळसा नाला जो आसा ह्या कळसा नाल्या खातीर जे काम केल्लेलें आसा कर्नाटकान तेतून तेंच्यांनी जे उदक गोंया वाटेन येय आसली न्हंय घेवन ती नदी 5 किलोमीटर नश्ट केल्लेली आसा आणि तिका सिमेंट कॉन्क्रिटान बांदून
तेंच्यांनी तिचो प्रवाह जो आसा तो मलप्रभे कडेन वळयलेलो आसा. आता हे जे पाणी आसा न्हू उस्ते हांगासरूच मुख्य म्हादईन मेळटा. हय हय म्हणून ते सुद्धा पाणी जे आसा हे कमी कमी जाल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपाच्या कट्टर कार्यकर्त्यांक तांच्याच सरकाराच्या भ्रष्टाचाराचो बळी पडचो पडटा. न्याय मागपा खातीर भाजप कार्यकर्त्यांकूच आपल्या सरकारा आड उच्च न्यायालयांत झगडचें पडटा असो आरोप काँग्रेसीन केला. भलायकी खात्यान भलायकी केंद्राच्या देखरेखे खातीर निविदा मागयल्ल्यो, जातूंत सगळ्यांत कमी बोली लावपी भाजपाचीच कंपनी भायर मारली. सध्या काँग्रेसीचे आमदार भाजपाचे सरकार चलयतात, देखून भाजपाचे कार्यकर्ते चेपल्यात असो आरोप आदलो गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. म्हणजे असो हो बीजेपीचो कार्यकर्तो जो जवळ जवळ 20-25 वर्सां बीजेपी बरोबर आसा. जेन्ना बीजेपी सत्ते भायर आशिल्ली तेन्ना सुद्दां जे जेमतेम बीजेपी कडेन 25-30 लोक आशिल्ले तितून भितर हो प्रदीप शेट बीजेपीचे बरोबर आशिल्लो. आतां सांगपाक कित्याक सोदता, जेन्ना ताका कळटा बीजेपीचो सरकार आपल्याचेर अन्याय करता तेन्ना हो मुख्यमंत्र्या कडेन हेल्थ मिनिस्टरा कडेन बीजेपीच्या सगळ्या लिडरां कडेन वयता की आपल्याचेर अन्याय जाता. आतां हांगा लिगली पळोवपाक गेले जाल्यार हे टेंडर ऑटोमॅटिकली म्हाळसाक मेळपाक जाय, म्हणजे प्रदीप शेटाक मेळपाक जाय आशिल्लें. म्हणजे हो जर काँग्रेस सरकार सुद्दां आशिल्लो जाल्यार हें काम ताका मेळपाक जाय आशिल्लें. पूण आयज आसा बीजेपीचें सरकार आनी बीजेपीच्या सरकारान बीजेपीचे एक घरेखंच कार्यकर्त्याक प्रदीप शेटाक जेणे आपले सर्वतोप त्याग केलो आसा. कारण एक कार्यकर्त्याक म्हाजे सारक्या ते हांव म्हाज्या पक्षा बरोबर प्रामाणीक आसा तितलो प्रदीप शेट त्याच्या पक्षा बरोबर प्रामाणीक आसा. पूण आमकां ही तळमळ कळटा की एक प्रामाणीक कार्यकर्ता आसतकर जो काँग्रेसी विरोध झगडटा आनी आपलो पक्ष सत्तेर हाडपाक प्रयत्न करता आनी ताका सत्तेर जेन्ना पक्ष येता त्या पक्षा कडल्यान कितें तरी आपल्याक मदत मेळपाक जाय ही अपेक्षा आसता. जर तूं आउट ऑफ वे वचोन इल्लिगली हेल्प करनासतना पूण जो ताका कायद्यान कितें मेळपाक जाय आशिल्लें तें तरी मेळटलें अशी अपेक्षा आसता. पूण हांगा उलटा घडटा. हांगा प्रदीप शेटाक झगडपाक पडटा की आपलें लिगल टेंडर जें आसा तें आपल्याक दियात म्हणून, आनी ताका कोणाचोच सपोर्ट मेळना गोंयांत. एका बीजेपीच्या लिडराचो सपोर्ट मेळना. कारण ही बीजेपी म्हणटा ती कंप्लीट हेजो कंट्रोलूच काँग्रेसीन घेतलेलो आसा. एक्चुअली म्हाका आयज अभिमान दिसपाक जाय आशिल्लें पूण म्हाका तो अभिमान ना आयज. कारण सगळे काँग्रेसचे लिडर आसात ते आयज बीजेपी चलयतात आनी बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची खच्चीकरण जाल्लें आसा. आनी हे प्रदीप शेटाचें म्हणजे एक बेस्ट एक्झाम्पल. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्यातर्फे आयोजित होत आहे एक दिमाखदार सोहळा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या 350व्या वर्षपूर्तीनिमित्त 18 फेब्रुवारी व 19 फेब्रुवारी 2024 छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान डिचोली गोवा इथं. 18 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत किल्ला बनवणे स्पर्धा, संध्याकाळी 5:30 वाजल्यापासून अखिल गोवा फुगडी स्पर्धा व वेशभूषा स्पर्धा. 19 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता शिवप्रभात फेरी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल ते सप्त कोटेश्वर मंदिर नार्वेपर्यंत. संध्याकाळी